आमी जे तरेन पेनहासींग केले सगळे केले काँग्रेसी कॅन्डिडेट घरान सुद्दां पावना तांकां हात म्हणून पडले काय जाण कोण पूण तो खंयच घरांनी वचना आनी हांवें 95% घरां कवर केली. काही तुमचे जे आमदार बी येऊन गेले खंय चुकले अशें दिसता तुमकां? सीएमाची विजीट जाल्ली न्ही? सीएमाची एक विजीट जाल्ली थंय रिस्पॉन्स बरो आयलो दिगंबर आयल्ले जालें म्हणजे कितें आसा पळय आमगेले लायामती वॉर्ड आसा पळय थंय आमी एब्सोल्यूट लीड मेळटाली थंय कमी मेळ्ळी म्हणजे हेजे वयल्यान कितें आसा खंय तरी गेम जाल्ली अशी दिसता. काम जालें तेजेरच मातशें डिफरन्स आयलें न्ही तें त्याच पॉयंटाचेर डिफरन्स जाला. तुमगेले आनी खंय तरी काम करपाक फाटी चल्ले एगेन्स्ट वोट डायवर्ट केले. ना ते आमी कांयच हें करूना पार्टी कशें ठरत तेजेर आसलें तें पूण आयज आमी लास्ट टायम झेडपी वोटींग जाल्ली पळय ती 4,300 कितें जाली पूण आमी ती हे वाडयल्या 1000 आतां आमकां 5,700 सुमार जाल्ली दिसता न्ही फिगर कितें जायना 5,555 म्हणजे आमी ती वोटींग वाडयल्या आमी हां न्ही म्हाका सपोर्ट जालें ना तेच ते आमी आमचे खंय तरी म्हणजे आमचेच त्याने खंय तरी हें केल्लें आसा गेम केल्ली आसा. हय दॅट इज हांव कांयच सांगपाक शकना पूण कित्या पार्टेन मागीर आमचेर बोट दवरपा जायना म्हणून आमी सांगता आमच्यांनी लास्ट इलेक्शन आसतलें हे इलेक्शन लास्ट आसतलें ते डिपेंडेड ऑन पार्टी न्हू डिपेंडेड सीएम आपल्या भाशणान लोकांचे तापिल्लो बी तुमी लास्ट टायम आमकां लोकसभा इलेक्शनाक वोट करूंक ना कम्युनल इश्यूजय जातात दावर्ली सेन्सिटीव इश्यू सो लोकांनी तुमकां दिसता बीजेपी आसा म्हणून अशें जाता म्हणून तुमकां वोट करूंक ना अशें दिसता न्ही कितें आसा डेफिनेटली कितें आसा पळय थोडे लोटस म्हणटकीर तुका थोडे एक्सेप्ट करना आनी जो एक नंबराचेर हात आशिल्लो तेवूय आमकां खुबशे मायनस जाले लोकांनी गेले आनी एक नंबराचेर हात घातला आमगेर 3 नंबर आशिल्लो जावना हय ओबीसी जावन स्प्लीट जावना हय 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 तो एक हें जालो हय जेन्ना मुस्लीम आशिल्ले जाल्यार आमी हें जाता तें हय तो एक फॅक्टर लागला तशें 260 वोट आसा पळय ते इनव्हॅलिड जाला तेजी कितें रिजन आसूं शकता? 260 जे इनव्हॅलिड जाले पळय ते कोणी फाटले वाटेच्यान मारल्या वोट पूण इतले जावं शकता बॅलटाचे 50-100 बी जाता न्ही जाता पूण इतले जावपा कारण कितें तें कळना आमी कांय सांगपाक शकना लोकांले मेंटली लोक कितें आसा थोड्यांनी 5 हेजे वोट मारलेले आसा 4 कॅन्डिडेटाचे थोड्यांनी फाटल्यान मारलेले आसा थोड्यांनी मोदी मारलेले आसा अशें करून ती बाद जाली वोटी म्हज्या घराची एरिया आशिल्लो पळय भगवती थंय कितें जालें थंय एक्चुली ते सगळे आमचे वाटेन रावले पयले हय मागीर खंय कोणी तरी म्हाका खबर ना थंय धमकेचो प्रकार तो हां खंय तरी धमकेचो प्रकार जालो थंय आनी ते मातशें हें जालें आशिल्ले तेणी इतलें आतां पयस वचून नासतना आमी येवन वोट करता हें सांगलें हें वोट दिल्लो पूण लास्ट कितें जालें धमकेच्या प्रकाराक खंय तरी ते नमले डुमडामळ लीड आसा हय लीड आसा थंय जवळ जवळ 1,900 कितें वोटींग पडला रावंडाबाद ते आमी लीड आसा मुस्लिमान मारला 20 पॉयंट प्रोग्राम न्ही फर्स्ट टायम मुस्लिमांनी वोटींग केलां पूण आतां हांगा कितें जालें डिफरंस आमचेच जे आमचे वांगडा भाव हें करताले पळय तेणी फाटल्यान सुरी मारल्या 20 पॉयंट प्रोग्राम 21 लायामती कितें आसा एक्चुअली लायामती आमी एब्सोल्यूट लीड धरलेली 20 पॉयंट हय तेच ते आमचे जे बीजेपी लीड आसा पळय खंय तर हें चालता
260 इनव्हॅलिड आता हांवें